गोंयांत अपघाताची माळ सुरूच। शेनवारा न्हयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्गार स्वयं अपघात जालो। डिवायडराक धपको दिल्यान गोंयच्यान वखदांचें सामान घेवन मुंबय वचपी कंटेनर उमथलो। ट्रक सोडलो जाल्यार हेर कसलेंच लुकसाण जावं ना, मात ड्रायव्हराक मातसो मार लागिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। काल राती गोवासून मुंबय वटेन वचपी एक कंटेनर वखदां घेवन वयताली ती आनी हांगा म्हणजे परस कडेन हायवे आहा 4 लेन थंय एकोट्यान तेणी सायडीच्या वणटीक धपको दिलो आनी ती फिरून पडली आनी भितरली कितलीशीच वखदां आहा ती सगळ्याक शेवटून भायर पडल्या आनी तशी व्हडलीशी गाडयेची सोडली जाल्यार हाची वखदांची लुकसाणी जावंक ना, सगळी भायर पडली ती सगळी लागीं करता जाता आनी भितून कोणाक तशी एक जखमी जावंक ना। एक बऱ्या नशिबान जावं एकदम मध्यान रात आसली म्हणून एक कोणाकच आनी दुसऱ्या गाडयेकय मार लागना आनी व्हडलो एक अपघात टळ्ळो। हांगा हाच्या पयलीं 1.5-2 म्हयन्या पयलीं अशीच तरेन एक कंटेनर अशीच हांगाच ह्याच सुवातेर उमथून पडिल्ली। आतां कशें कितें पडटात, रस्तो सामको सरळ आहा आनी नेमको एक्झॅक्ट ह्यो अपघात कित्या खातीर जाता हें कळना। पेडणेसान हांव प्रकाश तवणेकार, गोमंतक TV खातीर।